अंजुना पुलिशेन दोन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सुमार 10 लाखाचे ड्रग्स केले जप्त। पंचायती भितर राजकारण हाडप सारकें न्ही म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो। फाटले 2 म्हयन्यांसावन चालू आशिल्ली घरफोडी आनी चोरयेच्यो केशी निमाणे पेडणेच्या पुलिसांनी सोडयल्यो। आयटी क्षेत्रात 2000 नोकऱ्यो करतले तयार सांगता मंत्री रोहन खंवटे। लोड शेडिंग रद्द केले म्हणून उद्देगिकांच्या संघटनेन मुख्यमंत्री आणि सरकाराचे केले अभिनंदन। आणि बेरेस्तारा काँग्रेसीन चेतना यात्रेची केली कुंकळेच्यान सुरवात।